एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. सो रातचे हांव तुमकां बारीकसो एक क्लिप शेअर करता. सो जशें रात जाता न्ही, सो टेंशन आसता की सकाळचें म्हणजे दनपाराक कितें जेवणाक करूंक जाय. सो रातचेच आमकां प्लॅन करून दवरचें पडटा. सो जितले थोडेशे राजमा आसलेले ते भिजत घालया आनी राजमांनी आमकांय जातले आनी जे थोडेशे राजमांनी इशूकाकू घालतले खिचडीन. सो बरे राजमा थोडेशेच आसलेले, तो वॉश केले आनी ताका हांवें फुगत घातला ओवरनायट. ओके, सो नेक्स्ट हांवें घेतला मग. हांगासर हांवें मग घेतला आनी धाकटोसो पेलो आहा पळय तो आईक कळ्ळें. सो हांगासर न्ही हांवें ब्लॅक ग्रेप्स, ते सुकलेले ग्रेप्स आसता न्ही ब्लॅक, ते घातला एक 4 तितून 4 आनी उदक घालून न्ही ओवरनायट दवरूंक जाय आनी सकाळीं न्ही खाली पोटाक न्ही हें पिवूंक जाय आनी ते ग्रेप्स चावून खावंक जाय. हें हेल्थाक न्ही खूब बरें आनी हार्टाकूय हें खूब बरें. सो आईक आनी हांव शिवाक न्ही हांव करून दवरता. हांव पिना, म्हाजें डिफरंट आसा. हांव न्ही रातचें म्हणजे रातचें हांव सोप करून दवरता जिरा, बडिशोप आनी अजवायन वोंवां म्हणटा. सो म्हाका न्ही मातसो गॅस्ट्रिकाचो प्रॉब्लेम आसता. सो आतां हांवें न्ही एक म्हयनो जालो हांवें स्टार्ट केलां. सो हें पिल्यार न्ही म्हाका मातशें सकाळचें न्ही मातशें बरें दिसता, पोट खाली खाली कशें दिसता. सो बडिशोप, जिरा आनी वोंवां ताका रातचें न्ही हांव भिजत दवरता आनी सकाळीं हें एम्प्टी स्टमकाचेर हांव हें पिता, गाळोन घेता. ते बडिशोप बी घातला पळय सगळें गाळोन पिता, तें खायना हांव, कळ्ळें न्ही. सो तशेंच रातचें सगळें हांवें करून दवरलें. मागीर न्हिदच्या पयलीं न्ही एक मशीन मारताच हांव. बारीक बारीक कितें कचरो बीन केंस बीन पडलेले आसता आनी होय तुमकां दिसता आसतलो आमचो इश्वीक गांव भोंवता आनी ताका सगळें दिसता सकयल कितें पडलेलें बी आसता न्ही ताका सगळें दिसता. सो रातचें न्ही म्हाजें एक रुटीन आसता की दिसाक न्ही हांव 3-4 वेळांनी मशीन मारताच. सो रातचें न्हिदच्या पयलीं न्ही मातशें मशीन मारून घेता. सो मातशें बरें पडटा, मातशें क्लीन दिसता की सकाळीं उठल्या बरोबर न्ही म्हाका मेसी आवडना. सो जातलें हांव बेडरूम, हॉल आनी दोनी बेडरूम, किचन बी सगळें हांव न्ही हें मशीन मारून घेता आनी बरें दिसता. रातचें अशें क्लीन करून घेतलें न्ही बरें दिसता आनी हांवें रातचें आयदनां बीन कांय दवरना, सगळें आमी वॉश करून घेता. सो चिंतलें की तुमकां बारीकशें क्लिप न्ही तुमकां हांव शेअर करता. इश्वी सर गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग म्हण गुड मॉर्निंग. सकाळ उठला आनी बसला खेळटा. कितें करता इश्वीक? ते भायर काड काड. तेड जावचें ना, ते अशें प्रेस करूंक जाय. चला, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. इश्वी आत्तां उठलो. घे रे, तोळ्याचे वॉश केले हांवें. तो कितें करता जेवताना आनी तोळांक बी घालता. तो सगळें लागता मागीर खिचडी. घे खिचडी घे. ओके, चला ब्रेकफास्ट करता. आयज आसा पोहा. आयज इशुका करता हांव हें बेसन चिला करता. सदांच ताका ते रव्याचे नाचण्याचे आतां मातशें कमी करता. आतां अशें कितें थालीपीठ नाजाल्यार बेसनचें थालीपीठ अशें ताका करून दिता. ताका लायक ते खाता तो. तशें 1-2 खाल्यार पुरो, खूब जालें. सो म्हटलें आयज करया बेसन. थोडेशे कांदे, थोडे टोमाट घालता आनी ताका दिता. पळोवया कसो आयज खाता काय ना तें. सो म्हटलें पयलीं हांव पिता च्या. आयज पोहा केला. आयज ऋतुकाचो इंग्लीश पेपर केला. पळोवया कितें बरयता तो. फाल्यां आसा ग्रामर तरी खुपूच आहा. आयज तरी बसून सगळें ग्रामर घेवंक जाय. लेटर रायटींग बी सगळें आसा आयज. ओके, तो खेळटा थंय चला. सो पयलीं पिता हांव ते काल भिजत दवरलेलें न्ही जिरा, मागीर हालीं रिसंटली हांवें स्टार्ट केला. जिरा, मागीर बडिशोप आनी हें कॅरम सीड ते उदकान घालून मातशें दवरता रातचें. सकाळीं पिता. ते एकूच हांव पिता. शिव आनी आई ते पिता, ते ब्लॅक ग्रेप्स घालून ते तांकां दिता हांव. ओके, सो आयज केला पोहा. पोहा वांगडा न्ही हें आसूंक जाय चिवडा. काल हांगासर खंय ते डिमार्टाक चिवडा म्हाका दिसूंकूच ना. आसलेले चिवडा पण डिफरंट. थंय म्हाका दिसूंकूच ना आनी चिवडाचें जें सॅक्शन आसलेलें पळय अर्दे खाली जाल्लेले. हार्डली म्हाका दिसता 2-3 पॅकेट आसलेले, पण डिफरंट आहा ते. कसले चिवडा खबर आहा? मिक्स ते चिरमुरे बी आसता पळय ते म्हाका तसले आवडना. ते फरसाण मेळटा पळय ते फरसाण म्हणून ते घालून खालें न्ही पोहा खूब बरें लागता. काल म्हाका तें दिसूंकूच ना. ते अर्दें सामानूच काबार थंयसर.
कावळो रडटा आई म्हणटा कोण सोयरे येवपाचें खंय. सो आमगे हांगा जाला टोमॅटो झाड, टोमॅटोचे प्लांट झाड खंय टोमॅटोचे प्लांट जाला, टोमॅटो जायना. मागीर आईन कसलें तरी न्ही हें घातलां, गंजन जाला, गंजन दाखयता तुमकां. गंजन जाला हें पळयात, गंजन जाला हांगासर. हें गंजन केन्ना जाय पडटा आनी हें पळय टोमॅटोचें झाड प्लांट, पूण टोमॅटोच जायना. हें पळयात तुमकां दिसना हें टोमॅटो, हें पळयात हें टोमॅटो जायत ना टोमॅटो. आनी कसलें तरी हें कसलें गे वेल, हें कसलें आं हें तें पप्पल धवे एक शंख कशें आसता फूल पर्पल आनी वायट आसता. हें वायट हें जालां. आनी आमचें खावपाचें पान पळयात बरें जालां, खावपाचें पान खूब बरें दिसता पप्पाक. सो आनी कांय ना व्हडलेंशें कलेक्शन अशें. आतां आमी चड अशें झाडां प्लांट बी हाडना, आतां सगळें उडोवपाचेंच तें काडून, कित्याक मेनटेन करपाक नाका, टायम मेळना, झाडांय सामकीं बरीं जायना, त्या त्रास आहा तेंच पुरो म्हटलें. कढीपत्ता आसा हांगा आनी पुदिना, पुदिना जायत. आनी तेवटेन दाखयता तुमकां बाल्कनीन पुदिना सामकें बेस्ट जाला बाल्कनीन. बरे वास बरो येता पुदिनाचो. आनी हें पळय हेंच तें टोमॅटो जायना टोमॅटो. आनी हें वाल आई म्हाका आमच्या युट्यूब फॅमिलीन रोशनी बांदोकरान सांगलेलें वाल ते कशें लावपाचे. तेका ते बियो आसता, तेका न्ही बियो आसता. आनी तुमी हांव तेका न्ही वाल म्हणटात. ते वाल म्हणजे वालीचे बियो बी घालप तशें ना तें, कळ्ळें तुमकां. हेका न्ही वालूच म्हणटा, इंग्लिशीन म्हणटा मलाबार स्पिनेच. आतां ते लावपाचें कशें, हेकाच न्ही बियो जाता. आतां सद्या जावना ते बियो, हेका न्ही एक बियो जाता ग्रीन कलर, मागीर ते ब्लॅक जाता. ते बियो घालपाचे, कळ्ळें तुमकां. इफ ते जाल्यार ना जाल्यार अशे डेट बीन आसले न्ही, अशे डेट बीन कट करून लावपाचे. पूण जाता हेका स्पेशली अशें तुका बियो तुका मेळटा अशें ना मार्केटान बीन. हेका जाता बियो, तेच तुमी घालूं शकता. ना जाल्यार असले कट बीन आसल्यार न्ही तुमी डायरेक्ट लावपाचे जाता. सो जेन्ना तुमी कोण आमगेर बी येता न्ही, आमची युट्यूब फॅमिली, इफ तुमकां जाय जाल्यार न्ही हांव कट करून दिता, तुमी मागीर कुंडीन लायात. सो तेका अशें बी ना, कळ्ळें तुमकां न्ही. इफ केन्ना बीन जालें न्ही, बियो सीड तुमकां दाखयता हांव. सद्या कांय ना तेका. ओके सो बरें पडटा असलें घरान बी आसलें न्ही, बरें पडटा. कित्याक केन्नाय काडून भाजी बी करपा जाता, कटलेट किंवा करी तिसऱ्यो बी घालून. ओके चला आतां इशुका करता हांव. तेवटेन पुदिना पयला तुमी पिश्यात न्ही, इतलें जाला पुदिना. आतां केन्ना चटणी बिटणी करपाचें, दाखयता तुमकां. पुदिना खूब जाला. आतां हांगा दाखयता तुमकां टोमॅटो. एक मिनट. असं हें पळयात असं तुमकां बाव घाला, उदक घालूंक जाय. हो टोमॅटो अशें व्हडलें जाता, पण ताका टोमॅटो बी कांय जायना. हें पळयात पुदिना पळयात कितलें बरें जाला. हें पळयात बेस्ट जाला पुदिना. आनी हांगासर आसा बारीक बारीक प्लांट फुलांची. सिलिंडर पयर काबार जालो, मागीर न्यू लायला. न्यू लायला आनी आजून पर्यंत तांकां आमी यूज करूंक ना. सो म्हटलें हितूनच करता आमी हांगासरूच. सो म्हाका एक काम कमी जालें, सगळें क्लीन करचें पडना आतां गॅस नाल्यार गॅस स्टॉप न्ही सदांच क्लीन करचें पडटलें. सो आमी तें यूज करत ना आतां. सो म्हटलें हितूनच करता. तुवें तूं कॉल केलें कॉल सिलिंडर हां आं ओके. कितें म्हणटा जालें कन्फर्मेशन सिलिंडर बरी दिसलें. 4-5 दिसान येतलें. येवं म्हटलें केन्नाय जेन्ना ते येतले पळय तेन्ना आमी हें यूज करतले, आतां यूज करचें ना. ओके सो इशुकाक न्ही हांव करता चिला. तितून हांवें कॅरेट घातला, कांदो घातला आनी बारीक फायन चॉप केला आनी टोमॅटो घातला. बेशा बेसन चिला आं खाता तो इल्ले इल्ले घालता तेका. इल्ले थोडे तरी पोटान गेल्यार पुरो न्हू रे इश्वीक. ताका वाज येयलो सगळें पातळ खावन खावन. जें कितें आमी खाता पळय ताका तें जाय. सो हांव शावर घेवन आयलें. इश्वीक उठोवना. एक्चुली जालें कितें, हांवें आयज इश्विकाक हें घातलां न्ही बेसन चिला.
जस्ट ताका तुजो पयलीं हांवें आतां वचून फूल तेजी बॉडी रेड जाला, हांगा सगळें रेड जाला आनी पोटा कडेन सामकें म्हणजे रॅशीज जाला. सो म्हाका दिसता ताका तें बेसनचें घातलें म्हणून ताका रॅशीज जाला अशें दिसता म्हाका. सो आतां पर्यंत ताका हांव सगळें तरेचें जेवण घातलां. काल ताका तांती घातलेलें रातचें, तांती बॉयल करून येल्लो घालून हांवें व्हायट पार्ट आसता पळय तेंच ताका हांवें घातलेलें खिचडी वांगडा खालें ताणें आनी काल रातचें ताका अशें कांयच हें जावना, प्रॉब्लेम जावना. सो आतां ताका हांवें वचून पयलें कित्याक तो घामयता न्ही, पळोवया म्हटल्यार हांगासर फूल रेड जाला. तुमकां दाखयता हांव, फूल रेड जाला आनी पोटा कडेन बी सगळें रेड रेड म्हणजे रॅशीज येयला. सो म्हाका दिसता हांवें तें बेसन बीन घातलें ताका तें जायना अशें दिसता म्हाका. दाखयता तुमकां राव. सो हें पळयात तोंडा कडेन न्ही फूल रेड जाला आनी पोटा कडेन बीन हें पळयात. शी म्हाका पळोवन सामकें मूड ऑफ जाला, आतां केन्ना उठ्ठा जाला म्हाका. शी आतां ताका बेसन बी घालचें पडटा न्ही, ना हांवें आयज बेश्टें फस्ट टायम अशें बेसन चिला केला. आतां पर्यंत ताका हांवें बेसन बीन घालूंक ना, हांवें फस्ट टायम ताका बेसन घातला. सो ताका पळोवनूच म्हाका जालें आतां फूल हें ताका रॅशीज जातलें केन्ना तुमकां खबर हांवें तुमकां तेन्ना शॅर केलेलें जेन्ना ताका ऑयल बीन लायतालें, तो तेन्नाच ताका लास्ट जाल्लें रॅशीज. तेज्या मागीर ताका अशें रॅशीज बीन कांय जावंक ना. आनी आयज ताणें बरें बेसन चिला ताणें खालें, ताका लायक जालें, खालें ताणें बरें कॅरट बिरट घातलेलें हांवें. सो म्हाजें सामकें मूड ऑफ जालें पळोवन सामकें. केन्ना उठ्ठाय जाला म्हाका, उठून ताणें घेवंकय जाला. तो न्हिदला न्ही आसूं म्हटलें कित्याक तो मागीर किरकिरी करतलो अर्दें उठ न्हीद जाल्यार. सो आतां उठ्ठलो तो. ओके सो हांवें हांगा दवरला राजमा दवरला हांवें शिजपाक. ताका राजमा बी घालता हांव, आजून पर्यंत कांय अशें हें जावंक ना. आनी हो आयलो हय 5 पेपर उरला. सो आतां कर इंग्लीश, फाल्यां इंग्लीश ग्रामर आसा. सो आतां हांव करता राजमा करी करता. सो हांगासर सोय घेतला, बेश्टें तुमकां रँडम दाखयता हांव. राजमा न्ही सामकें हेल्थाक खूब बरें, कळ्ळें न्ही. तुमी न्ही केन्ना केन्ना अशी करी बिरी भाजी बिजी करून खावंक जाय. सो हांगासर पळय सोय घेतला, ओके एक अर्दो वळ घेतला सोय, कांदो घेतला एक लांबसर कट केला, ग्रीन चिली घेतला एक 3-4 आनी लसूण भरपूर घेतला. सो हें आमकां न्ही सगळें तेलान न्ही मातशें फ्राय करून घेवंक जाय. सोय बरो ब्रावन जायसर न्ही हें सगळें न्ही आमकां फ्राय करून घेवंक जाय. मागीर आमकां करी करपाक न्ही 3 टोमॅटो घेतला आनी कांदो घेतला मागीर फण्ण मारपाक. सो हें न्ही हांव पयलीं सगळें भाजून घेता. आनी हें आतां दवरलां हांवें. एका न्ही हांव 2 किंवा 2-3 सिटी काडटलें कित्याक तें बरें शिजना. एक 3 सिटी काडटलें हांव. सो इशी उठला हें पळयात. पांया कडेन तितलें चड कांय जावंक ना, फक्त तोंडा कडेन आनी गळ्या कडेन मातशें तांबडें जालां हें पळयात. सारको तांबडोच जालो. सो मातशें पयता ताका बरें थंड उदकान म्हणजे लुकवार्म वॉटर मातशें पुसून काडटा. वयतलें तें कित्याक ताका तें म्हाका दिसता फूड एलर्जी जाला. विश्वी कितें जालें तुका? सारको तांबडोच जालो बावडो. कितें बुबू जाये ताका न्ही मातशें आंग बी पुसून हाडटा, कपडे बी चेंज करता. ओके हांगासर न्ही हांवें सोय लसूण मिरसांगो कांदो सगळें भाजून घेतला. भाजून जालें न्ही बरें थंड जालां. आतां हळदीचो पिठो घातला आनी गरम मसाला घातला. सो हें बरें मिक्स करता आनी आतां आमकां हें मिक्सरान घालून न्ही फायन पेस्ट करून घेवंक जाय. मागीर आमचो मसाला रेडी. सो हांवें न्ही हांगा कडाई दवरला, तेल घातला. सो आतां घालता हांव कांदो घालता. कांदो जस्ट एक घेतला हांवें चॉप केला तें घालता. समतच हांव टोमॅटोय घालता, 1-2 टोमॅटो घेतला. सो बरें आमकां न्ही हें कांदो टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जायसर म्हाका हेका न्ही कूक करून घेवंक जाय. थोडेंशें मीठ घालता हांव अशें बेगिना सॉफ्ट जातलें. आनी राजमा कूक करतना हांवें मीठ घालूंक ना कित्याक इशूकाक थोडे हांवें राजमा काडून दवरला, तर मीठ घालूंक ना हांवें. सो टोमॅटो न्ही बरें शिजलेले आसा. सो आतां आमी घालया काबुली चणा. उदक काडून दवरला हांवें, म्हाका जाय जाल्यार मागीर हांव उदक घालतलें. सॉरी काबुली न्ही राजमा, तकलीच चलना राजमा. ओके आनी 3 सिटी काडला. बरें ताका मिक्स करून एक 5 मिनटां ताका आमी बरें परत शिजोवन घेवया. सो आतां घालता हांव मसाला. सो राजमा शिजयल्लें न्ही तें उदक आसलेलें हितूनच घातलां हांवें आनी बरें ताका मिक्स करून घेयात. इफ तुमकां उदक बी जाय जाल्यार तुमी एड करात.
सो ह्या पळयात बरें खतखतो आयिल्लो आसा. मीठ बीन तुमी चॅक करात, मीठ बीन घालात आनी फायनल घालता हांव कोथमीर. सांगासनी राजमा करी रेडी. हें न्ही पाव वांगडा बी खावंक न्ही खूब बरें लागता. सो हांवें न्ही चड उदक बीन घालूंक ना कित्याक मातशें थीक बरें जाता. कित्याक चड पातळ बी केलें न्ही आमलें तशें उरता मागीर तें. सो मातशें दाट केलां हांवें. सो म्हाजें करी करून जालें. इशू खेळटा ताका आतां न्हांवपाक घालून हांवें. आतां मातसो बरो आहा म्हणजे मातशें निवळ्ळा. फाटल्यान सगळें न्ही गेला. तुमकां दाखयना आतां कित्याक मातसो ओपन आहा तो फूल. फक्त ताका हांवें डायपर घालून दवरला म्हणजे डायपर लंगोट. सो आतां मातसो बरो आहा तो निवळ्ळा मातसो. म्हटलें थोड्या वेळ ताका न्हांवपाक घालता. सो हें आसा राजमा शिजयल्लें उदक. तूं पिली बाबल्याक लागता मीठ घालून आसा न्ही मीठ घातलां हांवें. चमचो हाड रे मातसो चमचो हाड. बेश्टें कितें उडोवंक जाय उदक हय का न्ही. म्हटलें इल्लेशें सॉल्ट घालून पिवया म्हटलें सामकें बरें. राजमा लिटरेचर पेपर भरला मरे पेपर इजी आते ओके पळोवया मागीर. पिऊ पी पी आनी घालना गरम पी बरें जाता. तेका शीत दवरता एक जाली शीत दवरता. आयज भजी करता हांव कॅप्सिकम आनी कांदा भजी. मागीर एका न्हांवपाक घालता खेळटा बरो. सो जस्ट ताका न्ही लिक्वम वॉटरान ताका न्हांवून हाडलें हांवें. ऑयल बीन कांय लावंक ना. सो आतां मातशें कमी जालां हें पळय. हे थोडें गेलें हें पळय. लायट गेली ओके ओके. आतां मातशें कमी आसा कांय येना गेलें देंवलें. आई रडपाक लागली. हांवें म्हटलें इतलें पॅनीक जावपाची गरज ना. ऑलरेडी हेजे पयलां आमी स्टार्टिंगूच. सो तें कितें जाता ताका तें रिएक्ट जालें. ताका तें बेसन हेजे ताका न्ही आमी पयलीं ताका न्हायतना बेसन लायताले तेन्ना ताका अशें जातालें. सो ताका आतां बेसन जायना. सो आतां बेसन ताका दिवप ना. आनी 1 आवरा भितर न्ही 1 आवर लागता ताका आतां निवळपाक. सारकें ताका 1 आवर लागलें आतां निवळ्ळो. इफ 1 आवरान समज निवळना तशेंच उरता बेबी सामकें क्रँकी जाता जाल्यार मागीर डॉक्टरा व्हरपाचें. समज चिंतलें डॉक्टरा व्हरया म्हणून हांवें. सो नाका सारकें बरें जाल्लें आसा. फूल फाटल्यान बिटल्यान न्ही सारकें देंवल्लें आसा. ताका खेळटा बरो तो. असली आई रडपाक लागली. सो आतां पर्यंत हांवें सगळें घालून पयलें काय अशें ताका जावंक ना प्रॉब्लम. सो बेसन आतां बेसन ताका घालप ना नेक्स्ट टायम केन्नाच बेसन घालप ना. ओके चला आतां हांव करता भजी. ओके शिव येतलो आतां भजी करता हांव कॅप्सिकम आनी कांदा भजी करता. हेतूनच करता हांव इंडक्शनान करता. हय इशुकाचें रेडी करूंक जाय. ओके चला मेळटा मागीर. सो भजी हांव हेतून करता कित्याक आमचें तें हें आहा न्ही कितें तें कास्ट आयर्न तें हेतून जायना. सो म्हटलें कॅप्सिकम करया आनी कांदो बरें लागता अशें कांदो बुडोवन. ऋत्वीक न्ही कॅप्सिकम खायना सो तें कांद्याचें करता बरें जाता. ओके सो बेबी कितें भजी करता. मागीर इशुकाचें सेर्लेक. इशुकाक न्ही हांवें थोडेशें राजमा दवरला. राजमा दवरला आनी आयज न्ही काल हांवें हें हाडलेलें न्ही मिक्स दाल हांगच्यान खंय तें डिमार्टासून हें सगळें मिक्स दाल हें पळयात. सो वयलो पॅकेट डबो न्ही भरलेलो आहा. सो आयज हें मिक्स दाल घातला आनी रायस घातला आनी थोडेशें हांवें हें घालतलें कॅरट बीन घालतलें. मातशें सोक करपाक दवरला. सो जालें हेंचें जेवण हांव जेयतां. दाखयता तुमकां आयची मेन्यू. आयज भाजी बीन कांय ना अशी कांयच ना न्ही गे तुजी भाजी कांय ना सोंपलें. रायस पिकल राजमा करी भजी हें कांय ना. हांगासर हें दही घेतलां हांवें थोडें दहीन जेयतलें हांव. ओके चला. सो जेयली आमी. किचन बी सगळें क्लीन केलें कपडे सगळे फोल्ड केले आनी इशवी न्हिदला. सो न्हिदला तो आमी न्ही डॉक्टराक कॉल केल्लें अशें जालें म्हटलें आयज. मागीर डॉक्टर म्हणपा लागली आतां कशें आसा आतां रॅशीज बी आसा काय म्हणपाक लागलें. हांवें ना म्हटलें आतां रॅशीज बी सगळे गेले. फिवर बी येयला काय म्हणपाक लागली. ना म्हटलें फिवर बी कांय येवंक ना म्हटलें. ओके म्हटलें कांय भिवपाची गरज ना. ओके फक्त ताका आतां बेसन बी ताका दिनाका म्हणपाक लागली इतलेंच. बेसनाचें कांयच ताका खावयनाका म्हणपाक लागली. सो आतां तो खिचडी खालो तेणें खिचडी खालो आनी न्हिदलो बेगीन. ताका न्हीद येवपाक लागली आयज न्हिदलो. सो आतां आनी केन्ना ताका बेसन बी दिवचें ना. सामकें भिलें हांव पळोवन सामकें. तुमकां दाखयलेंच न्ही फूल अशें तांबडें जाल्लें. शी नाका रे बाबा चिंतूकूच ना की ताका बेसन लायना जाल्यार जायना. बेसन जेन्ना हांवें ताका लायतालें पळय न्हायतना तेन्ना ताका जातालें अशी. सो चिंतूकूच ना की ताका बेसन बी दिलें अशें जातलें म्हणून. पळोवया म्हटलें दिल्या शिवाय कळना न्ही. सो आतां नेक्स्ट टायम अवेर रावपाचें मातशें. ओके सो आतां आनी कांय ना. ऋतू गेलो ट्युशनाक. मागीर तो आयलो की ते स्टडीज घेवंक जाय. फाल्यां आसा लँग्वेज ग्रामर पेपर इंग्लीश ग्रामर पेपर आसा फाल्यां. ओके तो हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्रायब करात. सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय.